गोंयांत हालीं तेंपार चोरयांच्या घडणुकांनी वाड जाल्या। शेनवारा मध्यान रातीन चोरांनी फातर्फा किटला वाठारांतल्या आळारे आजोबा देवस्थानाचेर हात मारलो। देवळाच्या दाराचें कुलूप फोडून चोर भितर सरले, तशेंच फंडपेटी फोडपाचो यत्न केलो, मात ती फोडपाक चोरांक शक्य जालें ना। जेन्ना सकाळीं पुजा करपाक देवळांत पुजारी आयलो तेन्ना हो सगळो चोरयेचो प्रकार उक्ताडार आयलो। उपरांत देवस्थानाच्या अध्यक्षान हे चोरयेची म्हायती पुलिसांक दिली। तांच्यांनी पंचनामो केलो। दर वर्सा डिसेंबर म्हयन्यांतूच अशा प्रकारे चोरी जाता, देखून पुलिसांनी देवळाच्या सभोवतणा आनी गांवांत गस्त वाडोवची अशी मागणी देवस्थानच्या अध्यक्षान केली। आज सकाळी आमकां 8:30 सुमार भटजी तेन्ना पुजे येयलो तेन्ना कळ्ळें की देवळा चोरी जाला। भटान इन्फॉर्मेशन दिना फुडें आमी सगळे गांवचे येयले हिंगा येवन पळय जाल्यार दोन्ही डोर डॅमेज केल्ले आनी फंडपेटी तेमी ओपन करपाची ट्राय केली। आमी रोखडेच लोकल पुलीस स्टेशनाक फोन केलो, पुलीस रोखडेच येयले, येवन तेमी तेंगेली इन्क्वायरी कितें करपाची आसली ती केली। आमी तेंचे रिपोर्ट दिला की अशी जी डॅमेज जाला ते आतां फुडलें काम डॉग स्क्वॉड आनी तेंची फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट तांकां आपोवपाची कार्य चालू आहा। तेमी बरें आमकां कॉपरेट केले आनीक मुखाल्ली हे चालू आसा। अजुनी हिंगा कांयच वयलें ना, तेमी फकत दोन्ही डोर डॅमेज केला आनी फंडपेटी डॅमेज केला। फोडपाची ट्राय केल्ली तेमी पण ते ओपन जालें ना। आमची देवाची हे तांकां ओपन करपाक जालें ना अशी समजावपाचें। फक्त अटेम्प्ट जाला, फकत अटेम्प्ट जाला। कितें आसा ह्या कितल्या गांवांक अश्यो चोरी कितल्योश्यो जायत आसात आनी ह्या टायमारच जातात। ह्यो चोरी एक्चुअली डिसेंबरांकच जाता। आमची मेन देवाची चोरी डिसेंबराच्या 24 तारखेर जाल्ली, ताच्या नंतर मोदी आनी एकदां जाली आनी ह्या देवळाडे फर्स्ट टाइम जाला। तांकां पेट्रोलिंग बी कशें बरें पेट्रोलिंग चालू आहा तेंचे, पण कळ्ळे त्या भशेन तांकां पेट्रोलिंगाक सफिशियंट गाडी नाय। ते कशें मेळटा तशें ते रातीन 1-2 राउंड मारून वता खंय ते दोन्ही देवळाडे। पण हांगा पेट्रोलिंगाक गाडी पेट्रोलिंगाक तांकां गाडी वाडोवपाची अशी गव्हर्नमेंटा कडेन मागणी करपाची। जरी मोठी हानी जाल्ला किंवा मोठी चोरी जाल्ला खरी, पूण एक अटेम्प्ट करप म्हणल्यार सुद्धा एक हे की ह्या भागाचो आजोबा देवस्थान त्यांनी ताका व्हडलेशें हे करून डॅमेज करून दिल्ला किंवा हांगाची चोरी करपाक तो मनीस कोण आला तो सक्सेस जावन दिल्ला खरें। पूण आमी एकच आमकां सगळे ताबडतोब जेन्ना कळ्ळे, पुजारी जेन्ना हांगा येयले उपरांत तेणी जेन्ना कळयले सगळ्या गांवचे लोक अध्यक्ष करून सगळे कमिटी सगळे लोक गांवचे लोक येयले, आमी सगळे येयले आनी येयले उपरांत पुलिसूय ताबडतोब येयल्ली आसा। पण आमी एकच एक पुलिसाक सांगलें आसा की आतां जे कितें कोणी अटेम्प्ट केला ताका देवान तितली डॅमेज करपाक दिल्ला खरो, पण हेजे फुडें असलो अटेम्प्ट जावचो न्ही म्हणून प्रिकॉशन घेवपाची गरज। डॉग स्क्वॉड किंवा बाकी सगळ्यो गजाली जे कोणाक संशयीत कोणाचे डाऊट येता की काही बडवा म्हणट्या प्रमाणे कोणाक येतात कितें रातची एक्टिव्हिटी करता, ती काही नांवां तेमी सांगले आसात, म्हणजे हांगा सरावंडींग कोण लोक आसात ते थंय एक्शन जावची की असली गजाली परत तरी घडची न्ही। कित्याक हांगा आतां कशें पळोवपाक गेल्यार तो मेन दार फोडून भितर सरला, दुसरी गर्भकुडीचे दाराय फोडून भितर सरलो, भितरली कोयती हाडल्या भायर, ते कोयतीन फंडपेटी फोडपाचो ट्राय केल्या। पूण तसो पळोवपाक गेल्यार तो सक्सेस तो काय जालो ना, पूण हानी जाली, भ्रश्ट करून उडयले। पण असली गजाल तरी सध्या ते आजान रक्षण केले अशें आमी म्हणू शकता, पण हेजे फुडें अशी घडपाक नाका हे म्हणून सगळ्यांची आमची मागणी आसा की हेजे बरी कठोर हेजी कारवाई हेजे इन्व्हेस्टिगेशन जावचें। भीमा पाटीला सयत ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।